नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. धारबांदोडा प्रतापनगर वाठारांत चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणांत फोंडें पुलिशेन दुबाविताक केली अटक. 24 वरां भितर दुबावीत आरोपीक ताब्यांत घेवपाक पुलिशेक आयले येस. सोमारा सांपडलेली चलयेची कूड. बागा दर्यादेगार सांपडली एका अनोळख्या दादल्याची कूड. पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या कानोळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात. दोन 2027 अधिकृतरित्या जातली जातीय जनगणनेक सुरवात. केंद्र सरकाराच्या गृह मंत्रालयान केली अधिसुचोवणी जारी. विकसीत भारत 2047 ध्येय साध्य करपाक जातली मजत मुख्यमंत्र्याचे उद्गार. तिळामळ ते रिवणा वचपी रस्तो जाला प्रवास करपाक धोक्याचो. भुंयगत केबलिंगाचें काम करून रस्त्याचें काम सोडलां अर्दवट. अपघाताची वाडल्या शक्यताय. बेगोबेग करचे दुरुस्त थळाव्यांची मागणी. मसूणभुंयचो मुद्दो घेवन बेतूलच्या थळाव्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. पंचायतीन मसूणभुंयचो जागो काबार केल्ल्याचो केलो आरोप. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव जातलो 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन. महोत्सवात 2018 ते 2023 काळात निर्मीत केल्ले दाखयतले कोंकणी आनी मराठी चित्रपट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. धारबांदोडा प्रतापनगर वाठारांत चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणांत फोंडें पुलिशेन एका 22 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या. संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बेंगलोरच्यान ताब्यांत घेतलो. उत्तर बंगळुरांतल्या रोशनी मोसेस एम ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो ताणें खून केल्लो. सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सांपडलेली. बागा दर्यादेगेर एका अनोळख्या दादल्याची कूड सांपडली. ह्या कुडीची आजून वळख पटिल्ली ना. सध्या ही कूड कानोळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या गृह मंत्रालयान 2027 जातीय जनगणना घेवपा खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. देखून आता अधिकृतरित्या जनगणनेच्या प्रक्रियेक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. विकसीत भारत 2047 हो भारत सरकाराचो ध्येय साध्य करपा खातीर जनगणना ही खूप म्हत्वाची आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्या कॅबिनेटाचें खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केलें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाजें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करता. आनी निश्चित रित्या एक खरें आसा की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर दीस वील बी वन ऑफ द फावंडेशन हें ठरतलें. इतकेंच सांगता आनी मोदीजींचें आनी पुराय कॅबिनेटाचें खूब खूब अभिनंदन. तिळामळ ते रिवणा वचपी रस्तो सध्या प्रवास करपा खातीर धोक्याचो थारला. भुंयगत केबलिंगाचें काम करपा खातीर खणिल्लो रस्तो वयल्या वयर पुरयिल्ल्यान अपघाताचो हॉटस्पॉट जावपाची व्हड शक्यताय निर्माण जाल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हॉट मिक्सिंग करचें अशी मागणी थंय जावपाक लागल्या. तुम्ही पळयता आमी आसात रिवणा तिळामळ रोडार आनी फाटले दिसांक जें काम चालू आशिल्लें अंडरग्रावंड केबल म्हणून जाल्यार पायपलायन खंय तरी हे पावस पडलेल्यान मोठ्या प्रमाणान लोकांक जे प्रवासी आसा हे रुटान वयतात जे ट्रॅव्हलिंग करतात तांकां खूब डेंजरस जाल्लें आसा. स्पेशली थोडे जे काम पूर्ण जावन त्या जाग्यार
कवर मारलेले ते कवर अशें आसा की सामकी डेंजरस पोजिशनां आसा जे रोडा तेकून आसा आनी दिसाची जोड रातचे जर कोण वयता तांकां खंय तरी हे जी कवर रस्त्याचेर मांडलेली आसा तेणे खंय तरी ते टू व्हिलराक खंय तरी अपघात जावपाची गॅरंटी आसा. तशेंच थोडे स्पॉट अशे आसा जे टर्नार आसा आनी ते जाग्यार खंय तरी लोकांक आनी जर कित्याक गाडी जेन्ना टर्नार आसता तेन्ना गाडी भायर वयता आनी जो कवर घातलेले आसा आनी थंय जी माती आसा ती मोव आसा दिसताल्ले आसा पावसाच्या ताका लागून ते स्पॉट खंय तरी डेंजरस जाल्ले आसा. हाका लागून खंय तरी PWD जे रोड डिपार्टमेंट आसा मोस्टली हे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा जे तियामा साकून जे शिरवय एरिया क्रॉस केले जर सांगे मतदारसंघाक येता हे दोनूय रोड आसा तांकां खंय तरी सेफ्टी खातीर पावसांत काम करपाक मेळना पूण सेफ्टी खातीर जे जाग्यार जी कवर मांडलेली आसा आनी जी डेंजरस पोजिशनाक आसा म्हणल्यार जी जे रोडार आसा तेकून रोडाचेर आसा आनी वयर येयल्ली आसा ते खंय तरी एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. हेजेर खंय तरी प्रशासनान लक्ष दिवपाची ताबडतोब लक्ष दिवपाची गरज आसा. मसणबुयेचो मुद्दो घेवन बेतूलच्या थळाव्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. पुर्विल्ल्या मसणबुयच्या जाग्यात ONGC आयल्या उपरांत मसणबुयेक दिल्ल्या जाग्याचेर पंचायतीन पंचायत घर, पार्किंग सुवात आनी गार्डन बांदून जागो काबार केलो. आतां फकत 100 चौखण मिटर जागो मसणबुयेक सोडिल्लो आसा तोय बी वाटेर आसा. आमी मसणबुय बांदपाची तरी खंय अशें म्हणीत बेतूलच्या थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. स्मशानभूमी आसलेली ती स्मशानभूमी आता भायर काडपाची केली कोणी ONGC तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलतात ही काम तेमकां वाडकळत म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी ठरयलें आमचें आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली खंय अशी भायर पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाउंडाच्या जाल्यार आज तर थंय पळयशी न्ही त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आख्खी लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हे आनी आमकां लुगारच ना थंय आनी आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या. तूं एक सांग ह्या 100 स्क्वेअर मिटर लुगारीर मसमट बांदपाची कशी आनी तिवूय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मिटर अंतर इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना ते आमकां दिली 700-800 मिटर ONGC स्मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मिटर दिवन फटयता तो म्हणून आतां आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही. सीएमान कितें सांगला तुमच्या सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव अंदू 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन जातलो. ह्या महोत्सवात 2018 ते 2023 ह्या काळात निर्मित केल्ले कोंकणी आणि मराठी चित्रपट दाखयतले. ह्या चित्रपटांचे प्रदर्शन मॅकिनस प्लाझा आणि आयनॉक्सात जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सर्वोत्कृष्ट चित्रपटा खातीर पयले इनाम 5 लाख जाल्यार दुसरे इनाम 3 लाख आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. खूब तेंप जालो फाटली 3 वर्सां कंटिन्युअसली गोवन फिल्म फेस्टिवल जेची वाट पळयताले ते गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th एडिशन 11th एडिशन एंड 12th एडिशन हे आमी आज अनाउन्स केला. हे द 4-day फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आनी 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचें इनॉग्रेशन जातलें आनी 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाचो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. 4 दीस चलपी ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आमी पळयता की सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीत पार्टिसिपेट जावपाची संद आसतली. मुवी स्क्रिनींग जे आसतले इट इज अलॉंग विथ द क्वेश्चन्स आन्सर सेशन्स एंड द वेरियस वर्कशॉप. In conversation sessions, the market interactions, knowledge series and information segments will be the part of these festivals. ह्या फावटी थोडेशे इंटरॅक्टिव्ह जावचे आणि बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व जावपाची संद मेळची. इट इज नॉट ओन्ली द मुवी स्क्रिनींग बट त्याच बरोबर वर्कशॉप्स बाकीचे मार्केट इंटरॅक्शन नॉलेज सिरीज ह्या सारकेले सगळे आयटम्स जे आसा पळय ह्या फावटीच्या फिल्म फेस्टिवलांत आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. 48 hours short film making competitions during the pre-festival durations. हे असतले. This year there will be having the short film making competition during the pre-festivals. Okay. The topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced.
and selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. ही खासियत असलेली. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow 17 June 2025 and last date of the submission will be the 7th July 2025. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4 मीटर बसून ह्या येवजणेचो गैरफायदो घेतलो आणि ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. उदका प्रक्रिया प्रकल्पात शुद्ध केल्ले उदक लोकां मेरेन पावपाक सरकाराक लिटरा फाटल्यान 20 रुपया खर्च येता अशें आसतना लेगीत आमी लोकां कडल्यान फक्त 4 रुपया घेतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. सरकारान घरगुती वापरा खातीर 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची येवजण सुरू केल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयभरांतल्या 30% लोकांनी ही येवजणेचो लाव घेतलो. 15 ऑगस्ट 2021 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली. 4 वर्सां उपरांत फाटल्या मे म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन भौशीक बांदकाम खात्यान ती बंद केली. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4 मीटर बसोवन ही येवजणेचो गैरफायदो घेतलो. ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले. केंद्राच्या हर घर जल येवजणे खाला 21 कोटी रुपया मोडून सांतांद्रे मतदारसंघात प्रकल्प उबारपाचो आसा. ह्या प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरांत धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक. आतां फुकट बंद केले खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो. 4 मीटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो. आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. आमी इंजिनियरांक तुमी म्हणटले तुमी इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुमी पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगत ना हांव. आमी रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता ओके आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा. ताजी कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा. दुसरे वटेन 3.5 MLD उदक आमकां पावना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 5 MLD उदकाची सोय करची अशी मागणी सांतांद्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकारान केली. तशेंच आमी पळयता की ओवरऑल आमच्यो टँक्स ज्यो आसा त्यो सामक्यो कंडिशन सामकी वायट आसली. पळयता आसतना सिजनची टँक जी आसा ती आमी सिजनची टँक आमी दुरुस्ती केल्ली आसा, रिनोवेट केल्ली आसा. तशीच आमची GMC टँक GMC आनी बाकीचे आमचे फार्मरी भुरगे लागता ही टँक आमच्या टँकीचें जें काम आसा तें चालू आसा सद्या. तशेंच आमचे डोंगरी आनी मंडूर ही पायपलायन आसा मंडूरचें काम चालू केल्लें आसा. तशेंच मंडूरचें काम पायपलायन आसा. तसोच आमचो तूं पळयता पिलारू टँक जे टँकीचें काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा. तेका लागून आमकां वॉटर सप्लाय जी आतां लिकेज जाताली आमी 7ची टँकूय घातलेली आसा. सो चडश्यो आमच्यो टँक ज्यो आसा ज्यो ओल्ड जाल्यो 20-25 वर्सांच्यो टँक ज्यो हातूंत लावनाच्यो त्यो सगळ्यो टँक आमी रिपेर करून घेतल्या आनी रिनोवेट करून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मिठागरां सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय. मिठागरां साल्वार करपा खातीर सरकारी पावंड्याचेर जी खबरदारी घेवपाक जाय ती आमी घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकार आनी बायोडायवर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन सांतांद्रे मतदारसंघातल्या मिठागराची पळोवणी केली. आमच्या कडेन रॉक सॉल्ट ना. आमच्या कडेन न्हंयच्या उदका दर्याच्या उदका पासून मीठ हे तयार जाता आनी ते तयार जाल्लें मीठ आमकां ते मिठागार सांबाळून दवरपाक जाय आतांच. म्हणजे हांव विरेश आमदार आनी आमचो एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी वचून त्या मिठागारा खातीर इन फ्युचर कितें करप शक्य आसा
आनी हे मिठागार साल्वार करपा खातीर आमकां कितें ज्यो सरकाराक काळजी घेवपाक जाय हे घेतले. म्हाका दिसता भुरग्यांनी बी केन्ना तरी मिठागार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा. आनी गांवठी मीठ जेका आमी म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें आनी आमी खाता तें मीठ हातूंतलो डिफरन्सूय समजून घेवचो हेजी हांव तांकां अपेक्षा करता. कारण हो शेवटी गोंयांतली बायोडायवर्सिटी आमकां राखून दवरपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्या जाणांनी काम करचें. म्हणून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक हांव एकूच आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करता आसतना तितूर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें म्हणून आतां पासूनच सगळ्या जाणांनी प्रयत्नरत रावचे. आनी ते प्रयत्नरत रावत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की विकसीत भारताचे तुमी सगळे जाण वांटेकारी जातले हाची हांव अपेक्षा करता. सोमारा बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें आपल्या मतदारसंघातल्या टॅक्सी ऑपरेटरांसयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ह्या वेळार कांय समस्या तांणी मुख्यमंत्र्याच्या सामकार मांडल्यो. सरकारी गॅजेट रेट्स डिजिटलायज जावचे अशी तांणी मागणी केल्या. तशेंच भायल्या एग्रिगेटरांक गोंयांत प्रवेश दिवचो न्हय, चड एग्रिगेटरांक प्रवेश दिलो जाल्यार गोंयचे टॅक्सीकार लुकसाणीत वतले अशें वेन्झीचें म्हणणें. आमगे हे सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले कावेलोसी मोबर टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स आनी एग्रिगेटरा लागून जे मिटींग जावपा जाय आसली ती आमगे भुरग्यांक जायना आसली. सो ते मिटिंगेक लागून टायम गेल्लो सीएमा कडेन आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली इवन ऑब्जेक्शन्स. पूण आम ऑब्जेक्शन दिता असो कितें सांगलां दॅट वी नीड टू कम अप विथ अ सोल्युशन टू मेक आवर गॅझेटेड रेट्स गव्हर्मेंट गॅझेटेड रेट्स ज्यो आहाय त्यो डिजिटल करपाक जाय. त्यो रेट्स डिजिटली अवेलेबल जावपाक जाय. बट वी हॅव टू अवॉयड and not allowing new aggregators into the state of Goa. म्हणजे मल्टिपल एग्रिगेटर्स ॲप जे कॉमर्स करतले हाल तुज्यान ॲप ओपन करपाक तेज्यान ॲप ओपन करपाक सगळे ॲप ओपन करून 5-5 गाडयो घालून सगळो मार्केट फ्लड करपाक हें दिवपाक जायना. कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. सो CM has assured in front of them that multiple aggregators will not be given. This is what he has said. आनी हांव कन्फर्म करून 3-4 पाट पूण हांव उलयलें मल्टिपल एग्रिगेटर्स दिवपाक जायना. डिजिटल डिस्प्ले ऑफ दी रेट्स इज एक्सेप्टेबल. कितकोन तो सिंगल एग्रिगेटर म्हणटा सिंगल एग्रिगेटर कितकोन करपाचो तें अजून डिसायड केलना. ही सेड ही इज गोइंग टू गेट दॅट. बट वी कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. मल्टिपल एग्रिगेटर्स म्हणजे कोणूय ॲप ओपन करतलो आनी कोणूय गाडयो घालतलो आनी डिजिटल डिस्प्ले करून कोणूय येवन भाडें मारतलो. सो दीस वी हॅव सेड वी डू नॉट वॉन्ट एंड आय थिंक नन ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स ऑल ओवर गोवा want multiple aggregators, which means ओला म्हणले कंपनी नाव, उबर म्हणले कंपनी नाव, एशकोन आनी 10 भाशेन कंपनी नाव. म्हज्यान टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाय, तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाय आनी ग्लेन टूर्स एंड ट्रॅवल्स एशकोन करपा जायना. तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स म्हणून ॲप काडून 5 गाडयो तेज्या नांवान घेवपा जायना. सो दॅट इज ऑब्जेक्टेड कित्याक द मार्केट इज गोइंग टू गो बॅड. एवरीथींग इज गोइंग टू बिकम अ मेस. गोंयांत नोकऱ्यो उपलब्ध नाशिल्ल्यान लोक आतां गुन्यांवकारी घडणुकांनी सहभागी जावपाक लागले. हातूंत राजकारण्याचो लेगीत हात आसा असो आरोप आमदार कार्लोस फेरेला हाणें केलो. एक तर गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको दिसान दीस वाडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन मुखेलमंत्री म्हणटा सगळें वेवस्थीत चल्लां आनी सगळें वेवस्थीत चल्लां अशें सांगून आनीक गुन्यांव करपाक मुख्यमंत्री तांकां प्रोत्साहन दिता अशें आमदार एडवोकेट कार्लोसाचें म्हणणें आसा. सो पयलीं हांव सदां सांगता भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळना तेन्ना बेकार जातात तेन्ना प्रॉब्लम जाता घरा कडेन नाकते वस्तू करतात आनी क्रायम वाडटा. थर्ड पार्टी तो बारीक क्रायम मागीर मोठो क्रायम जाता. एक पार्टी सुटलो एक पार्टी कोणी धरलो ना तांकां ते मागीर मोत जाता आनी तांकां दिसता हें आतां कोणें हात लावपाक जायना. आनी आयज आमी आयकता पासून थोडे जाग्यार पॉलिटिकल गॉडफादरूय आसतात आनी पॉलिटिकल गॉडफादर आसात तेन्ना प्रोटेक्शन दितात तेन्ना असले क्रायम वाडटलीच गॅरंटी आनी कॉमन मनशाकी सिक्युरिटी नासतली. तुमी आयकलें आसता एक कसिनो सिक्युरिटीचे थिंगा मारामारी जाली तो मेलो कित्याक झगडी जाली आनी कसिनो भायर एक प्रॉब्लम जाला. मागीर एक 13 वर्साची चली बेतालबातीन थिंगा सेक्शुअल असॉल्ट केल्लो आनी मागीर वेर्ना हूंय वयली परत सेक्शुअल असॉल्ट केलो तिका. तूं पळय हैदराबादाची पुलीस येतात हैदराबादाची पुलीस येतात आनी
हें करतात कितें आमचे क्रिमिनल आहा ते तांकां हिंग गोंयांत दवरतात हें लॉज न्ही गोंयचे पुलिसी सो आय बिलीव there is total collapse of law and order, and I think the state needs to revamp its entire police machinery, intelligence machinery, and also the CID crime branch, which needs to be revamped, because otherwise never they will be able to improve. This war will go down. हर घर जला उपरांत आतां आमची फुडली येवजण हर घर फायबर आसतली आनी गोंयच्या दरेका घरांत इंटरनेट पावचो ह्या खातीर हर घर फायबर घालपाची आमची येवजण आसा. देशाची पुराय उदरगत जातली तेन्ना लोकांच्या घरांनी मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसपाक जाय. ह्याच हेतान हर घर फायबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमची फुडली स्कीम कित्याक खबर आहा तुमकां? हर घर फायबर. आज जे भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता. ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे देशाचें स्वप्न ते दाखयता. देशाक जेन्ना स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावपाक जाय. म्हणजे इट इज अ डेव्हलप्ड कंट्री जेका आमी म्हणटा त्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या रेंजीन वचपा खातीर प्रत्येकाच्या बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर इंटरनेट कनेक्टिविटी घरात म्हणजे आमी जेका वर्क फ्रॉम होम तुमी जे समोर म्हज्या बसल्या दे शॅल वर्क फ्रॉम होम आनी फॉर डिफरंट कंट्रीज वेगवेगळ्या कंट्रीजा खातीर तुमी काम करपाक जाय आनी ती कनेक्टिविटी खातीर फुडल्या 25 वर्सांक आनी हे विजन मुखार दवरून आमी सातत्यात काम करीत आसा. वाजे शिरोडेची समिक्षा नायक ह्या जाणट्या बायलेच्या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमी उपरांत आतां बातमीचो हेत घेवन ताका मजतीचो ओघ आतां सुरू जाल्लो आसा. राजकीय आनी सामाजीक मळावेल्या लोकांनी समिक्षाचें घर दुरुस्त करपाक फुडाकार घेतिल्लो आसा. शिरोडेचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समिक्षाच्या घरा भेट दिली आनी समिक्षाचें घर तिका दुरुस्त करून दिवपाचें उतर दिलें. तुका हें कितें जाय मातशें सारकें केलें जाय मगो हांव करून दिता तुका. तूं रडनाका तुवें वर्सां कितलीं तूं रडटा कित्याक? टायम भिनाका तूं. म्हाका चाज जाली. कितें आसल्यार म्हाका सांग, कांय टेन्शन घेनाका कळ्ळें मगे. कत सद्या भाव म्हाका लागून रडटा. ही वाजे शिरोडीची जाणटी समिक्षा नायक. तिच्या या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन आयतारा खासा वृत्त प्रसारीत केल्ले. ह्या वृत्ता उपरांत आता जायते जाण समिक्षाक आदार दिवपाक फुडें सरल्यात. शिरोडेचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समिक्षाच्या घरा सोमारा भेट दिवन तिचे पुराय घर दुरुस्त करपाचे उतर दिले. हांवें पळयलें तिचें घर. आतां कितें जालां तें मोडलां सगळें. ती म्हणटा आपूण पंचायती बीन सांगलेलें पंचा बीन तें सांगिल्लें पूण कोणें कांय हेल्प करुना तिका. सो कितें आसा एकटीच रावता ती 65-70 इयर्स ओल्ड लेडी. कितें तरी जावपाक हेल्प जावपाक म्हणून हांव आयलां. हांव हें पळयतां आनी कितें आसा पळय तें इमिडिएट करून तिका दितां आनी एन्श्योर सी सेफ कांय उदक येवचें ना भितर आनी ती बरी सुसेगाद तिका रातची न्हीद तरी बाबडेक सुसेगाद पडटली. ती रडटा कळ्ळें आनी तिका खूब त्रास जाल्या. सो आय वील हेल्प हर. वॉट एवर बेस्ट जातलें पळय म्हज्यान हांव तें करतलो. वाजे शिरोड्या हांगसरल्या समिक्षा नायक हेचे घराची स्थिती जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उजेड्यात हाडली तेन्ना शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी आयतार दीस सांजचो संपर्क करून सांगले की आपूण ताका सगळी मदत करपाक तयार आसा म्हणून. आनी आज सोमाराक तेंच्यांनी थंय घरान तेंच्या घरान वचोन सगळी पाहणी केल्ली आसा आनी तशेंच सगळें घर रिपेर करून दिवपाची जबाबदारी स्वताचेर घेतली आसा. त्या बद्दल सद्याक कामाकूय तेंच्यांनी गवण्याक बाकीचे कोण आसा तांकां सगळ्याक आपयल्ले आसा आनी आयच्यानूच काम सुरू करपाचें स्टार्ट करपाक तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. नावेली महामार्गाच्या रस्त्याचेर वाडपी अपघात आनी ट्राफिकाचें नियंत्रण हाडपा खातीर तशेंच आशी कुशीकच्या स्कूल आनी कॉलेजींत येवपी विद्यार्थ्यांक लागून कांय वर्सां पयलीं थंय सबवे बांदिल्लो.
पूण आतां ह्या सभेची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. पयल्याच पावसांत ह्या सभेत उदक भरपाक लागला. रातच्या वेळार लायटी नाशिल्ल्या कारणान लोकांची थंय बरीच गैरसोय जाता. देखून संबंदीत खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ह्या सभेची दुरुस्ती करची अशी मागणी समाज वावुरपी प्रतिमा कुत्ती नोंद केला. नावेली 4 रस्त्यार जे आमचे चर्च आसा ताचे सायडीन द 4 रोड्स, वन which leads to Perpetual Sakar Convent School. Opposite side, if you go from the survey, you can see Rosary Higher Secondary Rosary College. आता त्या सायडीन स्कूल आसा रोजरी, त्या सायडीन हायर सेकंडरी आसा, थंय कॉलेज आसा, डिफरंट डिपार्टमेंट्स, डिफरंट स्ट्रिम्साचे कॉलेज आसा, जावं सायन्स, जल्माचे सीन, आनी ह्या सायडीन स्कुलां आसा. आतां ही सब्जेक्ट इतले लाख रुपया घालून कित्याक केल्ली? आमी सब्जेक्ट केल्ली एक्स आमदारांनी, मिनिस्टरांनी कित्याक केल्ली? सो दॅट ट्रॅफिक कंजेशन जावपा नाका म्हणून. कित्याक तुमी सकाळी येवन पळयात, 7:30-8 पळयात, हांगा कसले ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सुमार 10,000 भुरगीं हांगा स्कुलांत कॉलेजीत येतात. वयल्यान लोक मडगांव साकून त्या सायडीन कुंकोळी चिंचिनी कामाक वतात, स्कुलां टिचऱ्यो बी, आनी वयल्यान फ्रॉम दॅट सायड ऑल्सो अदर सायड केपें, काणकोण, कुंकोळी साकून लोक अशे येतात. सो इतलें कंजेशन जाता म्हणून सर्वे केल्ली. सिनियर सिटीजनाक न्ही बरे भाशेन सुसेगाद वचपाक सेफ्टी लागून. हे मायनर भुरगीं तांच्या आवय बापूय तांकां घेवन येतली म्हणून सेफली. बट टुडे इट इज बिकम अ न्यूसन्स. सांगत गव्हर्मेंटाक तेमी कितें करपाक जाय. एवरी इयर आमी बायट घेता, एवरी इयर आसा तेंपा आमी उदक हें जालें तें जालें म्हूण हेका कितें एक सोल्युशन करपाक जाय. तेमी आतां तुका येता पळोवंक लायता वयताय आनी उदक आतां तूं केला कितून लोक उरता भुरगीं उदका पडटा पळोवंक वन हें गायला तो चालू काय नाय तें. आतां एका फोन मारलो PWचा मारलो हायवे आहा आतां रमेश बिको येता थिंगा आतां ताका आपयला हें पळय म्हणून. हें कितें एक सोल्युशन करपाक जाय. 24 hours उदक येता तें काडपाक कितें पूण एक करपाक जाय. तो भुरगीं बी आतां कितें करता पोटाय कितें करता आतां भुरग्यांक आनी अशें न्हय येवपाक जायना कित्याक ट्रॅफिक कितू कंजेशन जालो. आं हें इतल्या भुरग्यांक येवपाक हिंग पॉयंटा वचपाक पॉयंटा थिंग वचपाक म्हळ्यार 20-25 मिनट लागताय चलोन वचपाक. इतू पार्किंग थिंग हें जावपाक आमकां लोकांक भुरग्यांक त्रास सगळ्यांक त्रास. मागो जाय गव्हर्मेंटाक हेजे मागीर लक्ष. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह.